श्री हरिगुरुभ्यो नमः. ಭಾರತಾಂತುಲೆ दोन्ही इतिहासांतुले प्रथम इतिहासुत रामायण. ते रामायण रचन केलेले वाल्मिकीन. ते रामायणाक आदिकाव्य म्हणून सांगतात. तशीची वाल्मिकीक आदिकवी म्हणून सांगतात. वाक्यम रसात्मकम काव्यम म्हणून त्या काव्याचे निरूपण कला. एक एक शब्दूय तांतू माधुर्य दितखय तेच खातीर ताका काव्य म्हणटात. ते वाल्मिकी रामायणांतू अथवा ते आदि काव्यांतू वाल्मिकीन अनेक विषय बरयला. तांतूची आमकां मस्त क्षेत्राचे विवरणय मेळटा. ते क्षेत्राचे विवरण कशी म्हळ्यार अयोध्या सुकून उत्तर भारतां सुकून दक्षिण भारतांताय रामान अयन केलेलें पुरो आमकां गोत आसा. रामान चमकलेलें क्षेत्र अनेक आसा. जाल्यार आमी हे निरूपणांतू केलव सुप्रसिद्ध क्षेत्राचे वर्णन पळोवया. ते क्षेत्र वाल्मिकी रामायणान सांगले जाल्यार आजी हे आधुनिक युगांत ते क्षेत्र कशें आसा, थंय कसले घटना घडतर आसात ते पुरे आमकां हे निरूपणांत पळोवया. रामायणांतुले प्रधान क्षेत्र थंय अयोध्या. भारतीय शास्त्रा प्रकारी अयोध्या सप्तमोक्ष पर्यंतुले प्रथम क्षेत्र. अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैते मोक्षदायकाः म्हणून सांगला. हेच अयोध्याचे वर्णन वाल्मिकी रामायणांतुले बालकांडांतू पंचम सर्गांतू अशी येता. कोसलो नाम मुदितस्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्. ती नगरी स्वयं म्हणूनच निर्माण केलं म्हणून उल्लेख श्री वाल्मिकीन या श्लोकांतू कला. अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोकविश्रुता मनूना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं. हे अयोध्याचे वर्णन वाल्मिकीन केलेले तेची मराठी भाषेंतू प्रसिद्ध केलेले सुधीर फडके आणि गदी मडगुळकर तांणी ते गीत रामायणांतू सरयू तीरावरी अयोध्या मनुनिर्मित नगरी म्हणून हेची वाल्मिकी वाणी तांतूय भावपूर्ण जावन म्हणला. रामायणांतू लगीचे क्षेत्र जनकरायाले सीतान जाल्लो जागो ते बिहारांतू सीतामरी अथवा सीतामढी म्हळ्यार रढयोर अभेदम म्हूण सांगतात संस्कृतांत. म्हळ्यार जाग्यार म्हूण सांगतात. वाल्मिकीन सीताल जन्म बालकांडांतू 66तम सर्गांतू हे प्रकार वर्णन केल्या. अथ मे कृशतक्षेत्रं लाङ्गूलादुत्थिता मया क्षेत्रं चोदयता लब्धा नाम्ना सीतेति विस्मृता. जनकाल क्षेत्र जनकपुरी म्हणून विख्यात जाल्लेले ते विस्तृत जावन आशिल्ले म्हणून दिसता. ते जनकपुरी सीतामरी म्हळ्यार जाग्यार सुकून 60 किलोमीटर दूर नेपाळांतू आसा. ते जनकरायू रामाल विवाहाच्या संदर्भारी तागेल वंशाचे विवरण दशरथाक 61 सर्गांतू हे प्रकार सांगून दिता. तस्य पुत्रो मिथिर्नाम मिथिलायेन निर्मिता प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसु. आत्ता आम्ही ऐकलेल्या श्लोकांतू जनकरायू सांगता की तागेल वंशांतू प्रथम जावन निमी म्हळ्यार एक राय जाल्लो. ते निमी चक्रवर्तीन मिथिला नगरीचे निर्माण केलेले म्हूण. ते आतां सांगील नेपाळांतू तशीच अजकय पळोवच्या मेळटा. ते जनकपुरींतू जनक महल तशीच जनकाल कुलदेवाल देवस्थान
विवाह मंडप धनुष मंदिर इत्यादी ते जनकपुरींतू आजी काही पळोवचा मेळटा अनेक क्षेत्र सीताक संबंध जावन आशिल्ल तर वाल्मिकी आश्रम ते वाल्मिकी आश्रम काशी सुकून ಸ್ವಲ್ಪ दूर बदोही म्हणल जिल्ल्यांतू आसा ते जाग्याकय सीतामरी म्हणटाच तशी पळोवचा गेल्यार बिहारांतूय सीतामरी जाल्यार चढावत वाल्मिकी आणि तशीची लवकुशांजल जन्मस्थानू आणि तशी सीतान अंतर्धान जालेले तक्काची थंय तांणी बरोवन दवरला कसं म्हणल्यार सीता समाहित स्थळ म्हूण आता अयोध्या कांडांतू वर्णन केलेले ಕೆಲವು जागे पळोवया राम लक्ष्मण सीता तांगेले बापसूले आज्ञानुसार वनवासाक वचाक भायर सरताच तांणी सुमंताल ಒಟ್ಟು भायर सोरून येवचे जागत श्रृंगवेरपुरम ते श्रृंगवेरपुराचे वर्णन कशी केला वाल्मिकीन म्हूण आमकां हे श्लोकांतू दिसून येता विष्णुपादच्युतां दिव्याम् अपापां पापनाशिनीं तां शङ्करजटाजूटाद् भ्रष्टां सागरतेजसा समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रोञ्जनादिताम् आससाद महाबाहुः शृङ्गवेरपुरं प्रति ते श्रृंगवेरपुर गंगाचे न्हंयचे तीरार आशिल्ले ते श्रृंगवेरपुराक रामायणांतू आनीक एक प्रसक्ती आसा ते कसल म्हळ्यार दशरथाले पुत्रकामेष्टी याग कलल प्रधान ऋषीत ऋष्यशृंग ऋषी ते गांवांतूल दिकूंत ते गांवांक श्रृंगवेरपुरा म्हूण नांव येवच्या कारण म्हूण आमकां मनां वता राम लक्ष्मण सीता गंगा तरण करचे फुडें श्रृंगवेरपुरांतू एक रात्री थंय विश्राम केल्ले म्हणून वाल्मिकी रामायणांतूल हे श्लोकां सुकून आमकां मनां वता अविदूरादयं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान् सुमहानिङ्गुदीवृक्षो वसामोत्रैव सारथे एक रात्री थंय रामान विश्राम केलो कशी म्हणून वाल्मिकी सूक्ष्म रुपारी ताजे वर्णना अशी करतकी ते राम लक्ष्मण सीता राती उशिराचेर उशीर म्हळ्यार एक तण ते तणाचे मूळ काणू ते मुळा वयर तांणी निद्दलेलींची अथवा विश्राम केलो म्हूण आमकां मनां वता ते तणाक मलयाळांत कसं म्हणटात म्हळ्यार रामच्चम तौ काष्ठसङ्घातमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् शुष्कैर्वंशैः समास्तीर्णम् उशिरैश्च समावृतम् श्रृंगवेरपुराक मस्त विशेषता आसा आधुनिक जावन एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष फुडें थंय पुरातन वस्तू गवेषण केंद्र म्हळ्यार आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांणी मस्तपूर थंय वचून मस्तपूर सोदून मेळ्ळा तांकां तांतूं विशेष जावन सांगच्या कसल केलें म्हळ्यार पावसा उदकाचें संचलन ते इंग्लिशान सांगच्या गेल्यार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हूण म्हणटात ताजेय तकनीक भारतांतू कोण नाशिल्ले म्हणून प्रमाण जाता ते श्रृंगवेरपुराचे एक्स्कवेशन पळोवन राम लक्ष्मण सीता श्रृंगवेरपुरांतू गंगा पार करून प्रयागाक प्रस्थान करताच ब्रह्मदेवान प्रयागांतू प्रकृष्ठ जावन एक याग केलो खंय तेच देखून ताका प्रयाग म्हणटाच राम लक्ष्मण सीता प्रयागां प्रस्थान केल्या वेळेर तांकां थंय सुकून एक जाग्यार सुकून धुवो रोवचे पळयता ते धुवो रोवचे पळोवन राम लक्ष्मणाला इश्ट सांगता की थंय ऋषी मुनील वास आसा म्हूण दिसता आमकां तेकड वच्चा म्हणून तेची हे वाल्मिकीले श्लोकान सुकून आमकां मनां वता
प्रयागमभितपश्य सौमित्रे धूममुन्नतम् अग्निर्भगवत केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः. आत्ता श्लोकाचे लगीचे श्लोक गंगा यमुना संगमाचे वर्णनत कल्या. नूनं प्राप्ता स्म सम्भेदं गङ्गायमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिघट्टितः. प्रयाग म्हळ्यारी दोन्ही न्हंय संगम जावचे जागो म्हणून अर्थ कोरयेत. इत्याक म्हळ्यारी आमी 4 धाम यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ इत्यादी वच्चे वेळेरी थंय आमकां पंचप्रयाग मेळटा. थंय विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग हे पूरे पंचप्रयागाचे जाग पळयच्या गेल्यारी थंय पुरे 2 नदीचे संगम आसा. ते 3 नदी संगम जाले खातीर ताका प्रयागराज म्हळ्यारी प्रयागानाम राजा म्हणटाच. ते प्रयागराजाचे ಸ್ವಲ್ಪ दूर जावन हे भरद्वाजाल आश्रम आसा. थंय वचून तरी भरद्वाजाले आज्ञानुसार राम लक्ष्मण सीता चित्रकूटाक वचाक भायर सरताच. दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यत्र निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदर्शनः गोलाङ्गुलानुचरितो वानरर्क्षनिषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निभः. दशक्रोश दूर आशिल्ल्या चित्रकूटांत वचाची म्हूण सांगून स्वल्प वेळाक भरद्वाजी तांगेले वटू यात्रा करता म्हूण सांगता. तशीची क्रोशाचे आनी योजनाचे गणना स्वल्प कश्ट आसा. कालानंतर ताका बदलाव येयला म्हूण एक दिसता. इत्याक म्हळ्यारी आत्ताचे चित्रकूट धाम पळयल्यारी दशक्रोशा पशी ಸ್ವಲ್ಪ दूर जावन दिसता. ते चित्रकूटाचे वर्णनय भारी सुंदर जावन वाल्मिकीन वर्णन केल्या. राम लक्ष्मण सीता चित्रकूटांत वास करून आशिल्ले वेळेरी थंय भरतान येवचे प्रसंग आमकां सगळ्यांकय कळटा. भरत थंय येवन रामाला सांगतगी आम नंदीग्रामांत वचून राबता म्हूण. तेची हे श्लोकांत वर्णन केल्या. नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेद्यवः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना. तशी भरतू रामपादुक घेवन नंदीग्रामांत येवन वास केलेलो विशय आमकां कळटा. ते नंदीग्रामू आयचे अयोध्या सुकून 20 किलोमीटर दुरार आसा. आजिकय ते नंदीग्रामांत रामपादुक मंदिर आनी भरत हनुमान मिलाप मंदिर म्हूण पळोवच्याक मेळटा. चित्रकूटांत सुकून तांणी मागीर दंडकारण्यांत प्रवेश करताच. दंडकारण्यांत ते पंचवटी आसा. पंचवटीचें वर्णनय भारी सुंदर जावन वाल्मिकीन अशी केल्या. ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुता उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रिं दीप्ततेजसम् उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रिं दीप्ततेजसम्. दंडकारण्यांतुले एक क्षेत्र नासिक ते मस्त जनाक कळतगी नागी. हे जाग्यार लक्ष्मणान शूर्पणखाल नांक आनी कान कातरून घालले. तशी ते जाग्याक नासिक म्हूण नांव येयलें. इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पार्श्वतः उद्धृत्य
धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासं महाबलः तेच नासिकांत खरदूषणाले रामाले युद्ध जल्लले ते युद्धा वेळेरी सीताक आणि लक्ष्मणाक गुहांत वचून निपून बेस्याची म्हणून रामान आज्ञा केलेले ते हे श्लोकांत आमकां पळोवया. तस्माद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गां पादपसङ्कुलाम्. तेनासिकांतु सीता गुहा पंचवटी रामकुंड इत्यादी पळोवचाक मेळटा. आतय सीता अपहरण जातरी रामान हनुमंताक आणि सुग्रीवाक मेळचे जागत ऋष्यमूक पर्वत कबंदाल वाकानुसारत राम लक्ष्मणो ऋष्यमूकाक पावताच. ऋष्यमूके गिरिवरे पंबा पर्यन्त शोभिते निवसत्यात्मवान् वीर चतुर्भिः सह वानरैः. ऋष्यमूक क्षेत्र आजी ते नावान यस ते जागो आता हंपी म्हणून विख्यात जाला. आत्ता ताई सांगलाल पुरो जागो आमकां गुगल मॅप्सार मेळच्या जाता जाल्यार ऋष्यमूक आमकां मेळच्या जायना. अनेक विषय सांगच्या गेल्यार कसले म्हळ्यार पंपा शबरी इत्यादी सांगचे केरळांतू यस जाल्यार चडावत जण हिस्टोरियन्स ताका नमगनाच. आता आमी अरण्यकांडांत सुकून सुंदरकांडांत प्रवेश करूया. सुंदरकांडांतू हनुमंतान लंका निरीक्षण केलेले हे श्लोकांतू वर्णन आसा. ससागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः. लंका नगरी त्रिकुटाचल पर्वताचेरी आशिल्ले म्हणत वर्णन. द्राविड भाशांत जावन आशिल्ले तमिळांत ताका त्रिंकोणामली म्हणटाच. आजिके श्रीलंकांत गेल्यार त्रिंकोणामली आसा. तशीच अशोक वाटिका सीतादेवील मंदिर इत्यादी आमकां थंय पळोवच्याक मेळटा. ते लंका स्वर्णमयी आशिल्ले म्हणून रामायणांतू अनेक जाग्यार वर्णन आसा. जाल्यार मस्त जण रामायणांत आशिल्ले म्हूण सांगून हे श्लोक सांगतात. अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हणटा. जाल्यार ह्यो श्लोक उत्तर भारतांतूल खंयचे रामायण पुस्तकांतू पळोवच्याक मेळना. लंकाचे विशय सांगतना आमकां वळलंकाचे उडगास येता. वळलंका म्हळ्यार खंय उडपीचे मंगळूरचे मध्य आशिल्लो जागो मुळकी म्हणटाच. ते मुळकीक वळलंका म्हणून एक नांव आसा. वळ म्हळ्यार कन्नडान अर्थ कसलो म्हळ्यार भित्तरी. ते वळलंका म्हळ्यार भित्तरचे लंका म्हूण. ताजे ऐतिह्य अथवा स्थल पुराण कसले म्हळ्यार हनुमंतान मृतसंजीवनी पर्वत आडचे वेळेरी मुळकीक पळोवन लंका पावलगी म्हूण दिसले खंय. ते मुळकी फुडें द्वीपार आशिल्ले तेशीच पळोवन हनुमंत थंय देंवता खंय. ते देवना फुडें ते संजीवनी पर्वत आशिल्ले ते मूळ पुरो थंय पळोवन ते एक मुळिकापुरी म्हूण जाले. तशी लंकाचे वळलंकाचे संबंद. आता मी सुंदरकांडांत सुकून युद्धकांडांत प्रवेश करूया. युद्धकांडांत वर्णन केलेले विशेष पुण्यक्षेत्रद रामेश्वरः. रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः. रामेश्वराचे उल्लेख अशी रामायणांत केला. रावण युद्ध जावन पुष्पक विमानाचेरी परतून येवचे संदर्भारी रामू सीताक रामेश्वराचे परिचय दिता. तेची हे श्लोकांतू आमकां मेळटा. एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम् एतत् पवित्रं परमं महापातकनाशनम् अत्र राक्षसराजोऽयं आजगाम विभीषणः. हे जाग्यार हांव ईश्वराक पूजन केलेले हांगाचित विभीषण म्हाका मेळ्ळलो इत्यादी म्हूण सांगून ते वर्णन आमी आतां हे श्लोकांत पळयलेले. आतां सद्याक भारतीय रेल्वे IRCTCन रामायण यात्रा म्हणून एक विशेष ट्रेनच कळल विशय तुमकां मस्त जाणांक कळच्या पुरो.
मिगिलेच एक सुहृत जानशील एस रामकृष्ण किणी एळमक्कर कोच्ची तन्नी ये रामायण यात्रा गेलेलींच तंगेले रामायण यात्रा कळल छायाचित्र पळोवन म्हाका प्रचोदन मेळ्ळू हे निरूपण करच्याक अवसर मेळ्ळो ते देखून तांकां हांव आभारी जावन आसा. रामचंद्र चतुराक्षर मंत्रु पावन लोकाक अनाथनाथा अयोध्यानाथा पावतु भक्तांक. रामचंद्र चतुराक्षर मंत्रु पावन लोकाक अनाथनाथा अयोध्यानाथा पावतु भक्तांक.